केंद्रातल्या मोदी सरकाराचेर फाटल्या 11 वर्सांत भ्रष्टाचाराचो एकूय दाग ना। प्रधानमंत्र्यान देश अमृत काळांत व्हेलो, मुख्यमंत्री उलयलो। देश आज स्वच्छ जावपाक लागलेलो आसा व स्वच्छ जावपाक लागलेलो आसा म्हणजे पुराय स्वच्छतेच्या बाबतीतूय बी आणि करप्शनाच्या बाबतीतूय बी तुम्ही मुद्दामून जर पळयशात 11 वर्साच्या कार्यकाळात मोदी सरकाराचेर एक सुद्धा कसल्याच करप्शनाचो डाग आसचो ना। म्हणून आमी म्हटलां की स्वच्छताय बी आणि करप्शन फ्री अशा पद्दतीचो हो सरकार आसा। आमी पळयता की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी PM जनमन उलयतात। आता जनमन म्हणजे कितें तर अजूनय बी खंयची अशी ट्रायब उरले आसत जाल्यार ताका मेन स्ट्रिमीन हाडप हें काम हे माननीय मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात केलां। माननीय मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात सगळेंच कितें मता खातीर ना तर ह्या पुराय देशाचो विकास जाता आसतना तो अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर जावचो म्हणून गोंयांत आशिल्ली वानरमारे कम्युनिटी हांकां मेन स्ट्रिमीन हाडपाचो प्रयोग हो आमी पयले फावटी केलो। काल तांकां भितरले 8 ते 9 जाणांक आपयले, भितरले 4 ते 5 जाण जे दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजने खातीर इलिजिबल आशिल्ले तांकां दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचो फायदो हो आमी कालच्यान दिलो। थोड्या जाणांक सिनियर सिटीजनचे कार्ड्स दिली। आमचो प्रयत्न आसा की 2 जाग्याचेर कम्युनिटी ही रावता, पेडण्यान आनी निरंकाल हांगासर तांकां पूर्णता मेन स्ट्रिमीन हाडपा खातीर आमी प्रयत्न करतले। माननीय मोदीजीचें सरकार हें 4 पिलरांचेर चलता। आमच्या खंयच्या जातीच्या आधाराचेर आनी धर्माच्या आधाराचेर मोदी सरकार चलना। इट इज एन युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण आनी ईच एंड एवरी स्कीम ही ह्या 4 कंपोनंटाक आयोजीत केल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।